अडवलपाल मायनिंग ब्लॉकाखाला निश्चित केल्ली जनसुनावणी रद्द करची अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी केली। मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EIA म्हळ्यार पर्यावरण आघात मूल्यांकन रिपोर्ट खोटो आनी गांवांक काबार करपी आसा असो दावोय लोकांनी करून ह्या अहवालाक विरोध केलो। सरपंच गजानन पालकर यांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। ग्रामसभेक लोकांनी गर्दी केल्ली। 60 परस चड लोक ग्रामसभेक हाजीर आशिल्ले। ग्रामसभेत मायनिंग विशय बरोच तापलो। मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EIA रिपोर्ट चुकीचो आसा असो दावो करून लोकांनी ह्या वेळार बोवाळ घालो। जी फोमेंटो कंपनीन आपणाक लीज हांगासर चलोवपाक परमिशन मागलेली आनी NOC मागलेली, ती NOC आमच्या मेजॉरिटी लोकांनी डिनाय केल्ली आसा। ह्या लेवलाचेर की ह्या ग्राउंडाचेर की EIA रिपोर्ट जो तेंच्यांनी सबमीट केलो तो सर्व फॉल्स आनी फ्रॉडुलंट रिपोर्ट तेंच्यांनी दिलो। कारण तांकां जो टर्म्स ऑफ रेफरन्सान जो तांकां गावलो, टर्म्स ऑफ रेफरन्स इन मंथ ऑफ नोव्हेंबर 23 ते तेंच्यांनी रिपोर्टूच पयलीं मार्च टू मे केलो। हो थंयसर ते सारको प्रूफ मेळटा। नेक्स्ट थिंग अशें आसा आतां की आमचे बरेचशे नागरिकांक आमच्या ग्रामस्थांक ह्या कंपनीनी फॉल्स केशींनी 2008 अडकयल्ले आसा आनी तांकां अजून पर्यंत भरना। तेंची सतावणूक जी चालू आसा ती तांकां ताबडतोब भायर काडचे केशींतले आनी मुक्त करचे। त्या नंतर जे आमच्या गांवांतल्यो ज्यो नदी जे नाले आसात जे सिल्टान भरल्या, आमचे फार्मींग लँड जे सिल्ट भरला ते सगळे तेंच्यांनी साफ करून दिवचे। कारण रिपोर्ट आसा हायकोर्टाचो तो सगळे भरलेले आसा म्हणून आनी WRDचो रिपोर्ट आसा, त्या प्रमाणे तेंचे सगळे साफ करपाचे। नेक्स्ट थिंग आमकां जे पळय लोकांच्यो जमनी, जे लोकांची घरां आमचे जो वर्शीप प्लेस देवळां आनी पेडां आमची हितून घातल्या लिजान घातलेली आहा ती तेंच्यांनी भायर काडची आनी रिपोर्ट तयार करचो। तो पर्यंत आमी जे ग्रामस्थ आहात ते ह्या एका NOC दिवपाक कशेंच राजी जावचे ना। आनी जी 15 मार्च 2023 बिचोली हांगासर जी जनसुनावणी घेवपाची हे सरकारान हे केल्या मायनिंग डिपार्टमेंट गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, ती ताबडतोब कॅन्सल करपाची आनी नवो फ्रेश EIA रिपोर्ट हे कंपनीन तयार करचो, जो आमचे गोंयचेच लोक आनी आमचे जे लोकल ऑथॉरिटी आसतल्यो तेंच्यांनी तयार करचो आनी टेबल करचो। तेन्नाच आमी हेजेर विचार करतले अशें आमी सगळ्या मेजॉरिटी लोकांनी आनी ग्रामस्थांनी ठरयल्लें आसा। हे येदे व्हडले 50 वर्सांची लीज म्हणटकच म्हाका दिसता ह्या गांवांत चडशे लोक उरचे ना, लायफय लोकांचे कमी जातले। डस्ट पॉल्युशन हांगा सद्या जे त्या मायनीच्या एरियेन जो झरो पयलीं आसलो तो कंपनीन डिस्ट्रॉय केलो आनी ताका लागून हो नालो जो आसा, ज्या नाल्याचेर 9 बंधारे बांदून शेतकरी शेती करताले ते सगळे आयज व्हाळ सुकलेले आसा, तो झरोच ना जाला। तेन्ना अशें जावचें न्हू। ते आणखी घरां वयतली खंय हो एक मोठो प्रश्न आसा। ह्या लिजांनीच जी घरां आसा, देवळां आसा, पाण्याचो प्रवाह आसा, ती पयलीं भायर काडची। ती भायर काडटली खंय आनी वयतले खंय हो पयलो प्रश्न आसा। आणखी जागाच ना न्हू थंय। ती सोडून तुम्ही हे करचे अशें म्हणणे। ती सोडटले म्हण ती सोडटले कशें? थंयसरच तेंचे जे पांय आसा ते वयर उरले आनी ती खण जी आसता तुमच्या त्या मायनी बद्दल तुमचे डिसिजन कितें आहा लोकांचे? आमच्या मायनीच्या बद्दल म्हणजे खरें तिसर ती मायन खरें म्हणजे सुरू जावपच काय फरक पडना तुमकां नाकाच, आमकां मायन आसता काय उपयोग ना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।